प्रितीच्या भाव तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 16वा विसवोर वोड 19 ते 31 पर्यंत। लूक chapter 16 verses 19 to 31। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। कोण एक ग्रेस्त मनीस आसलो, तो तांबडी आनी नाजूक सोणी वस्त्र न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा बोरी बोरी जेवणां करून दादोशीक येतालो। आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलो चोवन आनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो। ग्रेस्ताच्या मेजा वेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो। सुणी देखून येवन ताची चोवणां लेवतालीं। मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो। मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपान व्हरून दवरलो। तो ग्रेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो। हेमकोणांत आटे बिटे बुकता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या कुशीक आसलेल्या लाजाराक पयस देखले आनी अशी बोब मारली, आब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे कोर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंड करून लाजाराक धाड, कित्याक हे उज्यान हांव भारी वळवळटा। आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कोर। म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय। तितलेंच न्हय, कोण हांगातान तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण थंयतान हांगा येवंकूय जायना, कित्याक आमच्या आनी तुमच्या मदें मोठें व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा। तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुज्या लागीं प्रार्थून मागता। तर म्हाका 5 भाव आसात, तेय हे व्हडव्हड्याच्या सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें। पूण आब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें। पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय आब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांच्याशी वचत जाल्यार ते जिवीत मोन बदलतले। शेखी आब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवोन जाल्यार लेगून तांच्या मोनान सोत रिगचें ना। प्रितीच्या भाव आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता गिरेस्त मनीस आनी लाजाराची खबर। भाव जेजू आयच्या शिवर्तमानान एक म्हणटा तें आमकां जें घडलें ते विशीं सांगिना, पूण तो एक वपारीन आमकां सांगता। तो एक गिरेस्त मनीस आनी एक लाजाराची खबर सांगता। हें घडलें ओ खरें घडलें जाल्यार आमी नको, पूण जेजू आयज आमकां कसली शिकवण दिवंक सोदता, तो आमकां सांगूंक सोदता की गिरेस्त मनीस जावन ह्या संवसारान कांय पातोक न्हय। आमी जेजूक आमचो सोमी दिवन सरवंडार मानला जाल्यार आमी गिरेस्त मनशां, कित्याक आमचे कडेन सगळें आमकां मेळटा। जेजून आमकां सगळें तें आमकां पावयलां, सगळें आमकां संपूर्ण दिलां। पूण भाव भयणीनो, ह्या गिरेस्त मनशाची चूक कितें आसली आयच्या वपारीन? तो फकत आपलें चिंतालो। तो ताका कोणाचेच पडोंक नासलें। लाजार ताच्या घराच्या फुड्यान बसलोलो आनी तिचो भीक मागतालो। पूण ह्या गिरेस्त मनशान ताका केन्नाच कांय तरी खावपाक दिवना, ताका कसलोच ताजो कुयदाद करूंक ना, ताका कसलें जेवण दिवंक ना। आनी एक दीस दोगूय मेले। आनी भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां सांगता, लाजार देवाच्या गोपान म्हणजे आब्रामाच्या गोपान गेलो। कित्याक जेन्ना जेजू आयज ही खबर आमकां सांगता, ही वपार घालता, त्या वेळार जेजू आजून खुर्सार वसोंक नासलो, म्हणटच आजून स्वर्ग उक्तो जावंक नासलो। म्हणून तो आब्रामाच्या गोपान गेलो आनी गिरेस्त मनीस हेमकोणान गेलो आनी थिचोरतान ताका पळोवंक जाता कशे भाशेन हो लाजार आब्रामाच्या गोपान एकदम खुशालकायेन हा। आनी भाव भयणीनो, गिरेस्त मनीस आजून पासून खालतो रावना, आजून पासून खालतो जावना। तो हेमकोणान ताचे खूब त्रास जाता आनी तो म्हणटा, बापा अब्राम, लाजाराक
थोडे उदक घालून म्हाका म्हाजेशी धाड, कित्याक म्हाका ताण लागल्या, म्हाका खूब त्रास भोगता. भाव भयणीनो, जो कोण हेमकोणान वेता तो खालतो जायना. अजून ताका खूब ताचे भितर खूब घमंड आसा. आनी तो अब्राहम सांगता लाजराक धाड. जेन्ना तो संवसारान आसलो ताणें केन्नाच लाजराचो कांय कुयदाद करूं, ताणें लाजराक जेवण दिवंक ना, उदक दिवंक ना, ताका कांयच कपडे दिवंक ना. पूण मेले उपरांत ताका पदवी हा अब्राहम सांगपाक लाजराक धाड उदक म्हणून. तसोच म्हणलो अजूनय गिरेस्त मनीस आसलो आनी लाजार एकदम भिकारी कोल्लो. पण ह्या वेळार मेल्या उपरांत लाजार आतां स्वर्गीच्या राजा, म्हणजे स्वर्गीच्या राजा न्हय पूण अब्राहमाच्या गोपान आसलो आनी हो गिरेस्त म्हणजे वळवळटालो थंयसर हेमकोणान. आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेन्ना कोण मरण वेता थंयसर ताका आनी बोगसणे मागपाक, आपलें मन बदलपाक, जेजूच्या देवाचें उतर आयकोपाक आनी वेळ ना. थंयसर आनी केन्नाच आयकोची ना. जेन्ना आमी संवसारान आहात तेन्नाच आमकां देवाचें उतर मेळटलें. तेन्ना आमचें उतर, देवाचें उतर आयकोन आमच्या मनाची नोडसणी करूंक जाता. खूब लोक कितें चिंता की ह्या संवसारान आमचे भाशेन ज्या भाशेन आमी जियोंक जाता जियेतात आनी एक दीस स्वर्ग राज्यान भितर सरतली म्हूण स्वप्नान रावतात. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, देवाचें उतर आमी कसलेंच वालोराचें करना, आमीच आमची पदवी घेता, आमीच आमचें जिवीत जियेता. एक दीस आमी कितलेंय देवस्पण करूं पूण आमी खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना. जेजूचेर बावर धरूंक ना जाल्यार, जेजूचेर बावर धरपाचें म्हणजे ताच्या उतरा प्रमाणे चलपाचें. आनी आमी चलोंक ना जाल्यार आमी एक दीस सासणान हेमकोणान त्रासान, खूब त्रासान आमी जियेतलीं आनी थंयसर आनी कसलोच आमकां फायदो मेळचो ना. पूण ह्या वेळार आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आमी खरेपणी हें देवाचें उतर आयकोया, आमच्या मनाची नोडसणी करुया, ह्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमी सुरवात करुया. आनी एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आयजतान ह्या आयच्या वरा पासून आमी ही तयारी आमी करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.